हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. तर आयज आनी हांव तुमकां विचारना की तुमी सगळीं कशी आसात काय म्हणून. आयज आसा चवथ, सो होपफुली तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली, हॅप्पी मस्त मजेत आनी सगळीं जाणां कामाक आपापल्या बिजी आसतली. हांव पळयात हांगासर हॅपी गणेश. मुखार चतुर्थी बीन आसता का? हॅपी गणेश चतुर्थी. तर सकाळची न्ही आतां गेलो 7:45 सुमार आणि घरातली रेग्युलर कामां जाली, त्याच्या भायर एक्स्ट्राचीय कामां जाली. तर सगळ्यात पयलीं न्ही तुमकां हांव विश करता, हेणें विश केलें हांवें विश करूच ना, तर तुमकां सगळ्यांक न्ही हॅप्पी गणेश चतुर्थी. आयज सगळ्याचो इतलो फेवरेट आनी इतलो मोस्ट वेटेड म्हणटा तसो फेस्टिवल. इतली वाट पयली, इतलो म्हयनोभर तयारी केली आनी आयज फायनली चवथ जी आसा पळय न्ही ती येयल्ली आसा. तर आमगेर अजून गणपती बी हाडूं ना, 7:45 जाता थंय आसा. तर सकाळीं उठून घराचें क्लिनींग बिनींग सगळें केलें, थोडे फार जें कितें फिनिशिंगाचें काम उरलेलें पळय तें सगळें कंप्लीट केलें. न्हावन बीन घेतलें हांवें सकाळ फुडें उठ्ठना, सान्न मारली पयलीं म्हटल्यार, आनी मागीर न्हावन घेतलें आनी मागीर बाकीची सगळीं कामां. सो एकदां न्हालें म्हणटकीर कित्याकूय हात घालपाक बरें जाता न्ही, नाल्यार न्हावूं ना हांव, हेका हात लायना तेका हात लायना आसतात न्ही, तेका लागून. सो न्हावन बीन घेतलें आनी किचनान म्हाजें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. आतां तुमी म्हणटलीं 7:45 जाता थंय आसा आनी तूं इतले बेगीन कामाक लागलें काय म्हणून. तर हय, मागीर हो एकदां गणपती बी हाडपाक गेलो एकदां, मागीर वायल बी न्हेसपाक पडटा आनी ते नवे वायल बी न्हेसून किचनान इतली सगळीं झुपझुपीत कामां जायना न्ही, तेका लागून हांव कितें करता, बेजीक जें रांदपाचें आसा पळय न्हू, दाळ खतखतें भाजी गोडशें सगळें करून काडटलें आनी शीत जें आसा पळय तें मागीर लास्ट करतलें लेट अशें. आनी 11-12 म्हणटा म्हाजें सगळें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट जाता. मागीर 12क आरत्यो जाल्यो की ना, तेन्ना वायणां बिणां पुजेक लावपाक मागीर तें सगळें करपाचें आसता न्ही, तेका लागून. सो हांव आनी होच आसा सद्या. आतां रोक्षू येतले, फोन केल्लो हांवें 8 सुमार 9 सुमार येता म्हणटाले. सो रोक्षू येतले आनी दिपू येतले. आतां तुमी म्हणटली दिपू म्हणल्यार कोण, तर दिपू म्हणल्यार रोक्षूची व्हडली भयण, ते येतले. आनीक आत्ते येतले, भाई येतलो गणपती हाडपाक, म्हटल्यार भाई गणपती हाडपाक पयलीं येतलो आनी आत्ते मातशे लेट येतले, मागीर तांकां जमना न्ही सकाळ सकाळ फुडें उठून न्हावपाक करपाक बीन. सो तेका लागून ते मागीर येतले, 10-10:30 सुमार येता म्हणटाले. सो ते त्या टायमार येतले आनी हांव आतां तेज्या पयलीं सगळें रांदून करून घेता. मागीर कोणीय येतकीर सारकें बसपाक उलोवपाक कांय करपाक मेळना, फेस्टिवल्स आसा पळय ते एन्जॉय करपाकच मेळना. सो तेका लागून कामां जीं आसा पळय ते सगळें बेगीन बेगीन करून घेता. आनी तुमचे कडेन बीन हांव बेगीन बेगीन इतलें फास्ट उलयता ना, हो अजून न्हावूं ना, वो आपली भायली भितरली जी कितें कामां आसा पळय ती करता. म्हटल्यार आतां दाखयता, हरयाळी काडून हाडली ताणें, आतां ती क्लीन करपाची आसा. तुळश्यो फुलां हें सगळें काडून हाडलें आनी तें ताट खंय दवरलें, हितूंकूच आसा पानां खंय दवरली म्हागेली. हां. सो आनी न्ही आमी गौर पुजयता पळय न्हू, तेन्ना अशी खूब जितली पळय दारान पानां आसता पळय न्हू, ती सगळीं पानां हाडून ती बी गौरी वांगडा पुजयता. सो ती बीन सगळें करून हाडली ताणें. सो हें सगळें केलें आनी बाकीचें सगळें तो आपलें कितें भायलें जें काम आसा पळय तें करून घेता. मागीर मागीर एकदां न्हालें की भायर सगळें वचून करपाक जायना न्ही, ती हरयाळी मागीर रोक्षू क्लीन करतलें. ते भिजोवन दवरतले. सो आनी म्हाजें हांगासर रांदपाचें काम चालू आसा, दाखयता तुमकां. सो हे पळयात, हांगासर न्ही कुकर लायलो खतखत्याचो. सो सगळ्यो फोड्यो जितल्यो आशिल्ल्यो पळय न्हू ते घालून लायलो कुकर. च्या करपाक दवरलें, आदत नासलेली च्यायेची, च्या दिता रे तुका पयलीं. हां. सो च्या करपाक दवरल्या आनी हें सगळ्यात पयलीं न्ही उदक जें आसा पळय न्हू तें तापोवपाक दवरलां पिवपाक. म्हळ्यार भितर जें आमी रेग्युलर तापयता पळय न्हू तें आसाच तापयल्लें, बट हें आतां भायरूच दवरतलें तापोवन. सो बऱ्याक पडटा न्ही, उदक बी कितलेंय पावना न्ही, तेका लागून. सो हांगासर गरम उदक दवरलां तापोवपाक आनी हें हांगासर थंड उदक. आडसर फोडटा, हें सोलून दवरिता. सो हें हांगासर थंड उदक दवरलां. कोणाक थंड म्हळ्यार रोक्षू बी गरम उदक पिना, ती थंड उदक तांकां. सय लायल्या खतखत्याची मिक्सर. सो एकदां मिक्सर जो आसा पळय तो लावन घेतलो आनी हो आनी एकदां लावपाक जाय. तर तें हें येयलें म्हणटकीर सोमतें फोडणी घालून तें तोपान काडून करून घेतलें. आनी ह्यो फोड्यो फ्लावर आनी दुदी दवरला तो लास्ट घालतलें. तो हें जाता न्ही, रोकडो शिजता न्ही, तेका लागून कुकरा लावना. आतां कॅबेजाची भाजी बी शिनून दवरल्या आनी ही न्ही हांगासर कॅबेजाची भाजी बीन कट करून हें करून दवरल्या. सो हें सगळें म्हाजें अर्दान अशें काम जाल्लें आसा. सो चॉपिंगाचें काम मोटें न्ही, सो तें कंप्लीट करून घेतलें. आतां सगळें शिजोवन काडपाचें काम करता. पयलीं इल्लीशी च्या पिवन घेता, मागीर एकदां टायम जालो न्ही च्या पिवपाक यादूच उरना. आनी हें जें कुकिंगाचें बी कितें काम आसा पळय न्हू तें तुमकां हांव सगळें दाखोवपा ना.
इन शॉर्ट अशें थोडेशे जे कितें रांदले बी ना ते दाखयतले, कित्याक की सदांच तुमकां हांव कुकिंगाचे किचनाचेच व्हिडियोज दाखयता, आयजूय बी तेच दाखोवन काय अर्थ उरचो ना न्ही. सो तेका लागून आयज आनी फाल्यां फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन जें आसा पळय तें चवथीचेर, म्हणल्यार वर्साक एकदांच येता न्ही चवथ. सो तेच सगळें तुमकां हांव दाखोवपाची फूल ट्राय करतलें. कित्याक आतां हांव कितें रिच्युअल्स करपाक गेलें, कित्याक शूट करपाक कोण आसता. सो रक्षूक तर तेका शूट करपाक ना, ते कॅमेरा असो धरून अर्दीच तकली वडयतले, हे वडयतले, तेचे कडेन शूट करपाक जायना. आनी पळयता दिपू कशें ते मागीर खूब जाण येयली आरत्याक बी म्हणटा की ते बी अनकम्फर्टेबल जाता मागीर. सो दाखयता तरी पूण तुमकां हांव ओके, ट्राय करता जितलें जाता तितलें दाखोवपाचें. सो मेळटा तर मागीर थोड्या वेळान. सो 9:30 जाली न्हू गो रक्षू, काय 9:45 ग? 9:45 न्ही. सो 9:30 जाली आनी थोडे जाल्ले आसा, थोडे म्हळ्यार फक्त शीतच करपाचें उरलां. ही पळय हांगासर दाळ केल्या, कोथमीर घालून ना दाळीक, आनी हें धापून दवरलें कितें पडटा बीन न्हू देवाली जेवण न्ही अशें म्हणून. आनी नवी कढाई काडून तितून हें केलां खीर, शेवयाची खीर, कॅबेजाची भाजी केल्या, हें दूद तापोवन दवरलें आनी खतखतें या दारार हाड रक्षू. खतखतें केल्या, शीत करपाक जाय आनी कांयच काय ना. पळय रक्षू येयला, रक्षू हाय म्हण मुगो. रक्षून हरयाळ निवळ केली हां. सो हें सगळें इतलें रांदून जाय म्हळ्यार आयज न्ही जेवणाक व्हडलेशें कांय ना, शीत दाळ, खतखतें, भाजी, गोडशें इतलेंच. आनी हें कितें तें पांचखाजी, जी नेवऱ्याची पांचखाजी करता पळय न्हू ती पांचखाजी. सो इतलेंच आनी कांय ना. आनी हांगासर तेल खोबरेल दिता. तेका पूस जमीन, तो हँकी आसा पळय तुजे सायडीन, तो हँकी आसा पळय, हय तेजे पूस. तुका एक मग खोटो दिता, सगळी कचरो बी कितें आसता तितू घालून दवर, परत भायर वचपा नाका न्ही. आनी हो गेलो आतां गणपती हाडपाक. सो हें न्ही खोबरेल तेल जोडवी जळोवपाक, हांव न्ही जोडवी जे आसा पळय ते खोबरेल तेलानूच फुकयता. बाकीचे नॉर्मल तेल वापरता, बट हेका खोबरेल घे. आनी मग ती बॉटल जी आसा पळय न्हू ती हेतू दवर, ही कटोरी जी आसा पळय तितू दवर. सो तेल सकयल जमणी लागपा ना न्ही, नाल्यार सगळ्याक तेल लागता, कळना म्हणटा आयसार. जाली आमची तयारी सगळी. हो केला देव हाडपाक, गणपती हाडपाक गेला भाई आनी दोगांय. आनी हांव रेडी बी जालें, रांदून बी जालें, फक्त शीतूच करपाचें उरलां न्ही. 9:30 जाली. इतले बेगीन म्हाजें सगळें रांदून हांव रेडी बीन जालें. 9:15 म्हणल्यार जाल्लें म्हाजें सगळें करून. सो रेडी बी जालें, मातशी थोडी तयारी केली, आतां देव भितर काडपाक जायना तेजी. आनी आतां येतलो हो देव घेवन. सो रक्षू जोडवे बी भिजून दवरतले. आनी चलात तर मेळटा तुमकां गणपती हाडलो की दाखयता मागीर. तेजे पयलीं थोडीशी तयारी करून घेता. ऍडजस्ट करता असं ओके एक लाख 2 हजार
ना रे फाटल्यान घालू असं ओके वृक्ष दिसता दोन्ही मध्ये दोन्ही दिसता दिसतात पाना विड्याला दौराली विड्याकडे मग तुझे 1 रुपया कॉइन दी पाऊस झाला ऍक्च्युली आम्हाला पान ड्राइवर्स नाम की कोई चीज भी है कि नहीं मागेल जाता पहिले तुझ्या नंतर मग आता इन्स्टाची स्टोरी बिरी घालू अशकन एक वॉच भरते धनामध्ये असे काढू असे मला काढे दाखवली अर्थच काढला असे असे सगळं असे हां इन द व्हिडिओ मज्जा सगळ्या करणार चवत आणि मार्केटात गर्दी बी काय ना चवची बी दिसणार शिल्ली दीपू आता घरातले का परत इकडे सकाळी हो बदलले परत काय ना तशी नी तू आता घराकडे लावले आईच का मिळून नाही पोस्ट तूही दिला आणि फोटो त्यांचे काढता व्हिडिओ काल सगळ्या बेगीन येतले मग कितल्या येतले यातले 8 म्हणून सांगून 9:15 आयला ते थर आत पडते किती करते का साता त्यामुळे फाले सदणार आहे ना तू यू लो तरी दिता मरे त्यागे आवाज केतो जीव केतो पय त्यागे आणि आवाज केतो पय हे पीठ का लेता आहे का वायणा पुजो बुदांनी ओके ओके कैसे फिट है चपाती नाही तांदळा पीठ चपाती पीठ काय ते ना बरे ड्रेस भी घेऊन येते आणि हाय पूजा नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधोक्षजाय नमः नारायणाय नमः शिवाय नमः नारायणाय नमः श्रीराय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय नमः सर्वस्वते नमः रणमे शिरसादे मंगलवती उदरमिनाय नमः वनस्पतिं जमायु कामार्गसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं जयकनन्दनं जयकमदित्यं कृष्णबिम्बाक्षं गजवक्त्रं दुर्गकमलं बोधनमोदमं चरणं प्रजाननं दवादिदानि नामानि दुर्गं
कलर आणि हा फुल हाऊस बिल तिकीट तुमका कोणाला आता बापूला तिकीट बी पडे या पणाला दीपून दिलेली लागूत ना 4 नंबर उरले आई दिले त्या ऑब्विसली तुम्ही सगळ्या दिलो टॅगला दोनदा लागली त्याकाच पडे त्याने आपणाले घरची प्राइस घरांक दवरला पिंक कलर ना करे मखांचे ब्लू कलर दे ना डायमंड चेंज केला ब्लू कलर माझ्या फेवरेट तो आणि चिकला कलर दियत ना का पंच हाऊसी आता हा नंबर सांगू नका ना बापूला तुम्ही सांगले फर्स्ट प्राइज तुक देऊ पडटले घे आता मिडल लाईन वर आता मिडल लाईन कोण दवरता आणि हावजी घेऊन जाली आता तांकां पय लक्ष सोपली या तू एक बायकी आहे या रक्षा आमकां भिवणोवपा लसूण बॉम्ब घेवन दिले सगळ्यांनी रक्षुचेर मार रक्षुले बॉम्ब पडले घरा मार नाका घरा कशें मारता पय भाड्या तुका हांव धरू भाड्या रक्षू धरून जमणीर घालून बॉम्ब पडल्या लसूण हा बट्टार चाट्टा नाही माका मारला तर बॉम्ब दोघा माधुरीशीचा कट्टा आज सांग मारा दोघां गणपतीकडे पावले बाबू कळलं चल असू तुझीच नाही बाबू कळलं ए ते गणपतीचे वचत दीपू घाल हे रक्षू सामके गो बाय आज जाल बरे अभी मैं आता दीपू मेरे को पानी चाहिए पानी काय ना उधर पिऊ ते थंय मटक्यांचं घेऊन या घेऊन ठेवू मटकी आज सोड नाका ये तू आता उब राव रे हे रक्षू धडानी तू पाव घेटी बाहेर हांग पाव नाका मनशाची साईज पळयात आणि आवाज पळयात गरबा घूमता आज तो खुलदा गरबा घुमता नी गरबे घुमता ते दया तशी न्ही अश करून हे दया बेन थंय भायर बी पावता चल मुगो नाचत अशें म्हणटा 1 मिनटान चल यो म्हणटा पळय आतां हा सांगू ना धावट चल मुगो स्नॅप करपा लागून हे सगळं ड्रामा आता